थिएटरांनी सिनेमा पयली राष्ट्रगीत लावंक सध्या सक्ती आसची ना। मंगळारा सुप्रीम कोर्टान आपलो 2016तलो आदेश फाटी घेतलो। केंद्र सरकारान आंतर मंत्रालयीन समिती नेमल्या ही राष्ट्रगीता विशीं मार्गदर्शक तत्वांचेर काम करतली। हे फाटभुंयेर सुप्रीम कोर्टान आदलो आदेश फाटी घेतला। 6 म्हयन्यां भितर ही समिती केंद्र सरकाराक रिपोर्ट दितली। पीक टुरिझम सीझन जालोसो पळोवन आता टॅक्सीवाल्यांचे परत बंदाचे काकू सुरू। टॅक्सीवाल्यांची संघटना 19 जानेरासावन टॅक्सी ऑफ रोड दवरपाची भाशा करता। सरकार आनी आरटीओ खंय टॅक्सीवाल्यांक पिट्टा, फिटनेस सर्टिफिकेटी कटकटी करतात। टॅक्सीवाल्यांक स्पीड गव्हर्नरूय बसोवपाचो ना। ह्यो गजाली तडेक लाग मेरेन खंय तांचें आंदोलन चालूच। आता टॅक्सींक डिजिटल मिटरूय लागपाचे आसात। आमी काल डिसिजन घेतला कितें ऑफ रोड वचपाचें म्हणून। रिजन कितें आमकां हॅरेसमेंट जावंक लागलो रस्त्यार। आमी सगळे लिगल आसतना आमकां त्रास करूंक लागल्या। वयता थंय आरटीओ हाडयता, आमकां ट्रॅफिक पुलीस हाडयता, खंयचे फिटनेस हाड, खंयचे हें हाड ती हाड। डॉक्युमेंट्स आमचे आरटीओन आहा, हितून परमिटा बिरमिटा आमी हेका ऑथरायझेशना आमी हेका दिल्लेलें आहा आमी रिन्युवलाक, ती आमकां टायम टू टायम दिनात ते। थंयसर बोर्ड मारलेले आहा हे रिन्युवल ऑथरायझेशन वील बी क्लियर्ड इन सेम डे म्हणून। आनी बाकीचे आनी थंय खूब हें आहा थंयसर ते आपूण आरटीओ थंयसर आपलें हें कायद्यान कांय करिना आनी आमकां फकत आमकां कायदे शिकयता, हें करा तें करा आनी आमकां मेमो दिता, खंयचे आमच्यो गाडयो हाडयता, आमच्या ड्रायव्हरांक त्रास करता, लायसनां काडून घेता आनी थोड्यांचे लायसनां घेता काडून पळय तांकां बरोवन पासून दिना की रिजन कितें पळय तें घेता आनी चल्ले। ताका लागून आमी ऑफ रोड वचपाचें आहा 19थार। ते आमकां हें हॅरेसमेंट जालां पळय तें चडूच जावंक लागलां। कित्याक थोडे आतां खंय नाजाल्यार फुडें फुडें जातलें कितें फाटल्यान ते शेतकाऱ्यांनी पळय हें दिल्लें जीव दिल्लो पळय थंय आमचे थोडे टॅक्सी पावचे पायी येतली मागीर। ताका लागून आमी ऑफ रोड वचपाचें आहा। स्टँड अप इंडिया, मेक इंडिया आनी सगळ्यांक बरें करतले, सगळ्यांक अशें दितले तशें कांयच ना। एकूय कसले फक्त आश्वासनां दिल्या, हें करता तें करता अशें करून 3 वर्सां काडल्या। हे पर्रीकार गव्हर्मेंटाक बीजेपी कडेन कांयच करूंक ना अजून पासून। आमचे पाशे पिड्ड्यार जाल्ले आहा। आमी खूब तयार आसले सपोर्ट करपाक गव्हर्मेंटाक, पूण ते गव्हर्मेंटान आमकां अशें नाका जायसर केलां की विचारूं नाका। आतां ह्या फावटी अशें जातलें आसतलें आमी की आमकां तोडफोड करपाची ना, कोणाक त्रास करपाचो ना, पूण आमी स्वताच हरशी बिझनस कांयच ना, बिझनसाक पाड घातला। हे इतले करतात, हे आमच्या बऱ्याक काय करना। हांकां फक्त जाय हांगर आमी वोटिंगाक जे आमी 40 आमदार निवडून हाडले ते निवडून हाडीसर आमकां बाबा पुता केले। ही आमी आतां टॅक्सीवाल्याची फॅमिली आमी चॅलेंज दिवंक सोदता। येता त्या इलेक्शनाक तर आमी जाय पडटले तेका, जाल्यार तेणी आमच्यांनी फुड्यान रस्त्यार बसचें पडटलें। आनी जो पर्यंत फिटनेस आमचें मेळना, स्पीड गव्हर्नर आमी बसोवचोच ना, तेज्या व्यतिरीक्त आमच्यो जायत्यो मागण्यो आहा त्यो एकूय मागण्यो फुलफील करूंक ना। त्यो फुलफील केल्या शिवाय आमी रस्त्या वयले म्हणटा ते हालचे ना। मया पयराच्यो बायलो कळसुल्यो घेवन दिवचले WRD ऑफिसात पावल्यो। 12 जाली तरी ऑफिसात AE JE कोणाचोच पत्तो ना। नेमणे एक म्हणसर ऑफिसर पावले। फाटले 15 दीस जाले खंय मयेच्या लोकांचे पिवपाच्या उदकाचे हाल। विचारल्यार खंय सांगतात पायपलायनी चॉकअप जाल्यात। 15 दीस लायनी कश्यो सारक्यो जायनात काय म्हूण लोकांचो प्रश्न। आम्ही सर आता कित्याक रावले तुम्ही? येल्ले लोकांक फटयता येल्ले आसा हांगा 2.5 म्हयन्यान आतां उदीक ना हांगा ही जेई 70 एकामेकाक चलता। ही जेईचेर घालता, जेई हेंच्या स्टाफ पळय जाल्यार उदीक टाकयन ना येल्ले तेंच्या कारणान। जेई आतां जवळ जवळ 12 जाली तरी अजून जाग ना। ही जेईची 12 जाली, येल्ले 12 उपरांत हांगा स्टाफाक येता, उदीक सोडटले केन्ना, वयता हे उठ्ठाले 4 उदीक सोडटले केन्ना। येल्लेचा प्रॉब्लेम जायता, उदीक पयरा गांवांत न्हू मयाकूच नाक्के ना। तेन्ना हो स्टाफ तरी एक तरी चेंज करना, जेई तरी चेंज करा। फाटले 20 वर्सां जेई आतां हांगूच हाजेर कांयच जायना। येता 12 येता, 12 येयल्या उपरांत काम करतलो तो सांगता आमकां येयले जाय। आतां AE सांगता की फाल्यां उदीक घाल, फाल्यां तर उदीक घाल नाजाल्यार हेका उखलून घेवन आमी
हांगर PWD मनशां कडेन व्हरपाचो कित्याक ही जैनी बंद रावता. ते लायनमॅन सांगता की वाल चॉकअप आसा आनी कितें चॉकअप आसा अशें टॅक्निकली प्रॉब्लेम येवंक शकता पण एक अशें सेगीत 15 दीस अशें प्रॉब्लेम येवंक शकना आनी जर प्रॉब्लेम येता जाल्यार हेका डिपार्टमेंट जबाबदार आहा ह्यान फुडें जर कितें वायट बरें कितें जाल्यार ह्या गोश्टीक डिपार्टमेंट जबाबदार आसतले. आमी आतां हांव पोडेशा वचून हांवें प्रत्यक्षान पळयलें साखळेची आनी बिचोलची 2 टँकी आहा. साखळेचे टँकीक वयल्यान कमी पाणी आहा आनी पोडाशाचें पाणी आमचे बिचोलचे टाकयेक जास्ती पाणी आहा तरी आसतना हें बिचोले पाणी पावना. म्हाका समजना ते कित्याक ते म्हणटा कितें टॅक्निकल प्रॉब्लेम आयज कोण बेंगलोरसून कोण तरी येवपाचो आहा टॅक्निशियन अशें म्हणून तेणें म्हाका उत्तर दिल्लें आसा. पण हें कितेंय आसूं की हेचेर सरकारान आनी डिपार्टमेंटान गांभीर्यान लक्ष घालून जो हो लोकांचो पियेवपाच्या पाणयाचो प्रश्न आहा हो गांभीर्यान लक्ष घालून सोडोवपाचो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.